नमस्कारो. लर्न कोंकणी तर्फेन आजी कोंकणी भाषेतून तुमके एक सान काणी प्रस्तुत करता. काणयेचे नाव कोल्लो आणि द्राक्षी, द फॉक्स अँड द ग्रेप्स. एक गावांतू एक कोल्लो आशिल्लो. तो एक दिवस फिरत एक रुका मुळांतू वचून पावलो. One day, a fox walking down the street arrived under a large tree. सांज जाली. सूर्य बुडतो आयलो. सावकाश काळोख जायत आयलो. It was evening, sun was setting, and it was getting dark. कोल्ल्याक एक रुकारी द्राक्षे वाली दिसली. Fox saw a grapevine on a tree. The grapes were ripe. द्राक्ष पिकिली. Fox was hungry. कोल्ल्याक भूक लागिली. ताका द्राक्ष पळोवन तोंडांत उदक आयलें. His mouth was watering. Fox was very clever. तो हुशार आशिल्लो आनी मस्त छंद आशिल्लो. ताणें द्राक्ष पिकिली पळयली आनी ही गोड द्राक्ष आपणान खावका म्हूण केलें. Fox saw these juicy grapes and he thought of eating them. Rablo. Fox stood under the grapevine, but he could not reach them. ताका द्राक्षी पाविलना. कोल्लो द्राक्षी वाली तोग्गू राबलो. ताका द्राक्ष पाविलना. ताणें उडकी मारली. He jumped. ताका द्राक्ष तोंडा लागिलना. कोल्लो धांवन येवन आनी उडलो. आनीकची द्राक्ष ताका पाविलना. He ran in and jumped. Still, he could not reach the grapes. कोल्ल्यान मस्त उडचे प्रयत्न केले. जाल्यार ताका द्राक्ष खावच्याक मेळना. कोल्ल्याक पुरो जालें. ताका आनी उडच्याक जायनाशिल्लें. तेन्ना कोल्लो मनांत म्हणटा, द्राक्ष तितली बरी ना. These grapes are not very nice. I think they are not ripe. ती पिकिल नाशी दिसता. If you ask me, they are sour. Who wants grapes like these? खरे म्हणकावे. म्हाका दिसता ही द्राक्षी बरी आमशी. कोणाक जावका असल द्राक्ष? कोल्लो मनांत म्हणटा, द्राक्षी ही बरी ना. ती पिकिल नाशी दिसता. खरे म्हणकावे. म्हाका दिसता ही द्राक्ष बरी आमशी. कोणा जावका असल द्राक्ष? म्हणून तो सावकाश चमकून वच्चा गेलो. एक पटी आमकां जावकाशील सामान मेळना जाल्यार आमी तो सामान आमकां नाका आशिल्लो नाजाल्यार तो तितलो बरो ना अशी म्हणटाची. Sometimes when we don't get what we want, we say we did not really need that, or that was not very nice. नमस्कारो. काणी घेवन अनेक पेटी मेळ्ळे.